आयज नोवेनाचो तिसरो दीस. आयचो विशय आसा काल्तिकाय आनी बोगसोणे. मान्योत आग्नेल काल्तिकायेच्या आनी बोगसोण्याच्या शेगुणांनी बोल्लोलो. जेजूच्या पाटलावदारांच्या जिवितांत काल्तिकाय आनी बोगसोणे आसूंक गरजेचें. जेजून आपणाकूच खाली वरितो केलो आनी सेवे चाकरेचो चाकोर जालो. जेजू खुर्सार वळवळून मोरतना आपणाक खुर्सार खिलायल्ल्या दुस्मानांक पोरयान बोगशिले. आमचो आग्नेल आपल्या गुरूच्या पावलांनी चल्लो आनी नम्रतायेचो आनी खाल्तिकायेचो सगल्यांक नमुनो जालो. रायतूरचे सेमिनारींत आत्मीक डिरेक्टर आसतना सेमिनारीच्या रेतोराचे कुशीक दुसरो जागो ताचो आसलो. पूण पाद्र आग्नेल सदांच जेवणाच्या मेजार निमाणो कोनशाक बसतालो. आपणाक तो मान फावो न्हय म्हूण म्हणटालो आनी आपले पोजिसांव कोणाक गमलोलें ताका नाका आसलें. भुरगो आसतना आग्नेल पयलो कोमिन्यांव घेवच्या आदल्या दिसा ताणें आपले पयले कुमसार समोर उमले. पयल्या कोमिन्यावा दिसा पवित्र कोमिन्याव शेवचे आदीं आग्नेलान बोडेक खाल्तिकायेन आनी मोयपासान आपल्या आवय बापाय कडेन बोडे खाल्तिकायेन आनी मोगान बोगसोणे घेवन पवित्र कोमिन्याव शेवंक मुखार गेलो. येयात आनी देवाची कृपा अनुभवात. रेतोराचे कुशीक दुसरो जागो ताचो आसलो. पूण पाद्र आग्नेल सदांच जेवणाच्या मेजार निमाणो कोनशाक बसतालो. आपणाक तो मान फावो न्हय म्हूण म्हणटालो आनी आपले पोजिसांव कोणाक गमलोलें ताका नाका आसलें. भुरगो आसतना आग्नेल पयलो कोमिन्यांव घेवच्या आदल्या दिसा ताणें आपले पयले कुमसार समोर उमले. पयल्या कोमिन्यावा दिसा पवित्र कोमिन्याव शेवचे आदीं आग्नेलान बोडेक खाल्तिकायेन आनी मोयपासान आपल्या आवय बापाय कडेन बोडे खाल्तिकायेन आनी मोगान बोगसोणे घेवन पवित्र कोमिन्याव शेवंक मुखार गेलो. येयात आनी देवाची कृपा अनुभवात. ह्या मिसाची इतिहासावा भुरग्यांचें देणें मागता मेल्कम आनी प्लेसी कार्वालो गोवावेल्या मानेवंत आग्नेलाचे विनोनेन देवाचो आशिर्वाद मागता मिनिनो तॅलिस पोरवोरी पुता पासत बरी भलायकी मागता जोविटो आनी मॅक्सिना कार्वालो सांकवाल. दिनवासता आनी फामिलीक बरी भलायकी मागता ट्रेवर आनी मारिया लेविस शिओली. जल्मा दिसा बरी भलायकी मागता आर्मांडो बोटेलो सांताक्रूज. दिएंड्रा डेनेली एज्रियल शॉनेल हांकां बरी भलायकी मागता सिबल गोन्साल्वीस आगासाय. दिनवासता आनी फामिलीक बरी भलायकी मागता फेलिक्स वाज गोवावेल्या. वायोलेट मास्कारेनस हाच्या जल्मा दिसा बरी भलायकी मागता कार्मिना मास्कारेनस सांताक्रूज. फामिलीक बरी भलायकी मागता जॉन पेरेस कांदोलीम. सगळीं आमी उबी रावया. Saci pe suruzata ami soglito ya soya am soyadnik vidor sorta ami soglio cardiuya am soyadnik vidor sorta ami soglio
जेवण तोयार जातले जेवणा मेजार बसूंक घ्यायचे जेजूचे पास आतां जातले तशेंच आमचे ताणे करचे जेजूचे पास आतां जातले तशेंच आमचे ताणे करचे बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्यांचे नावी आमेन आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसून तुमचे सोबे आसूं नोवेन हे उतराचो अर्थ म्हणल्यार नोवें आनी बदलणी जावप आयज मानेवंत आग्नेलाच्या नोवेनाचो तिसरो दीस आनी आयचो विशय मानेवंत आग्नेल खालतीकायेचो आनी बोगसोण्याचो मनीस खालतीकायेन आनी बोगसोण्यान जियेवन आमच्या जिवितांत बदलणी आनी नवसरणी येता खालतीकाये वरवीं हेर सगळे शेगूण फावो जातात म्हूण आमकां ओळख आसा मानेवंत आग्नेलाच्या जिवितांत आमी खालतीकायेचो आनी बोगसोण्याचो गूण व्हडा प्रमाणांत दिसून येता हेच गूण आपणावून बागेवन जावपाची आशा ह्या मिसा बेठेंत मागुया ही आमचे मागणे देवाक मानपाक आनी आमी सगळीं कालतिकायेची बोगसोण्यांची मनशां जावपाक हे मिसांतल्यान मागता आसतना पयले सुवातेर आमी वस्कोत आमी सुकतांव देवाचे काकुती कुलो मारून देवाचे बोगसोणे मागुया म्हणून हांव पातकी सरपदवेदा देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता मनान चिंतून प्राणान सारून वायट दारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बडो अपराध हे पासत बायगोन सदांच सांगपार मरेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता सोर पदवेदा देव आमची काकलूत करूंक आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक आमेन प्रार्थूया सर्वेस्परा तुजे पवित्र सभेच्या सेवकांनी हेरांकडची चाकरी करून घेवची म्हूण न्हय पूण ताणेंच हेरांची चाकरी करची म्हूण तुवें जेजू वरवीं शिकयलें तुजे पवित्र सभेच्या मुनियाऱ्यांक तांच्या कामांत सुटसुटाय आनी बोलेपण आनी मागण्यांत तिराय दी म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन
बागयोत पावलून फिलिपकारांक बरयलेले चिटी वेलें वाचप. बाबा भयणानो, जेजू क्रिस्त देवाच्या सैमाचो, तोरी ताणेन ही देवाची गोत आशेन सांबाळूंक ना, पूण गुलामाचो आकार घेवन आनी मनशां सारको जावन ताणेन आपणाकूच खाली केलो. मनशा भाशेन जिवन त्यावन अदीक तो खालतो जालो, मोरो पर्यान आनी खुर्सार मोरो पर्यान खालतो. देखूनच देवान ताका वयर उबारलो आनी सगल्या नांवां परस व्हडतें नांव ताका दिलें. ह्या पासत स्वर्गार, संवसारांत आनी पाताळांत आसलोल्या सगल्यांनी जेजूच्या नांवांक दिमी मोडची आनी देवा बापाक मोहिमा दिवचे खातीर जेजू क्रिस्त ईश्वर म्हूण सगळे रोशनेन परगटचें. देवाचे उतर हे. आमचो जबाब जातलो, परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. म्हणुया सगळीं, परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. पांचवी चार तुजी चोरवणां, थंय म्हाका विसव तूं दिताय. थोंड उदका सोरी पावयताय, थंय म्हज्या ओतम्यांक जीव बोत्ताय. मान राखून तुज्या नांवाचो नीज मार्गान म्हाका चलयताय. जबाब, परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. काळोखान कोड्ड्यांत हांव सांडल्यार कसलेंच वायट म्हजेर ना येतलें. हुस्को ना, लागींच तूं आसाय. म्हजेशीं सदां तूं उबो, सांगातीन दांड्या कोंक्या सयत. गोठाय धीर म्हाका तूं दिताय. जबाब, परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. अजाप जावन दुस्मान पळयतात, रुचीचें जेवण म्हाक वाडटाय. दोमदोमीत माथ्यार तेल घालताय. बोळेपण कुरपा दिसान दीस घोसघोशीत म्हजेर देंवतलीं. देव दाना तुज्या मोगाची. जबाब, परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. सासणाचें बिराड म्हाक गावलें, ओर्चीत गोर म्हज्या देवाचें. हेच ठिकाण म्हज्या काळजाचें. जबाब, परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Sorvespora, soy sorvespora, sorvespora, soy. Sorvespora, soy sorvespora, sorvespora, soy. Que devolte udar por, amcia sobia Jezuce. Sau cekati, apuru salonul bun. Sorvespora, soy sorvespora, sorvespora, soy. Sorvespora, soy sorvespora, sorvespora, soy. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. माथेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका आसूं. जेबेदेवाच्या पुतांची आवय जेजू चर्चें आपल्या पुतांक घेवन आयली आनी ताचे कडेन कितें मागूंक आयलोले भाशेन ताच्या पांयां पडली आनी ताणें तिका म्हणलें, तुका कितें जाय? तिणें म्हणलें, ह्या म्हज्या दोगांक पुतांक एकल्याक
तुज्या उजव्या हाताक आनी दुसऱ्याक दाव्या हाताक तुज्या राज्यांत बसूंक लाय. जेसून पोर्तिपाळ केलो. कितें मागतात तें तुमीच नकलोत. हांव पियेतलो तें पिवोन पात्रांतलें तुमच्यान पिवंक जायत. ताणें म्हणलें, ओय जाता. ताणें तांकां सांगलें, म्हज्या पिवोन पात्रांतलें तुमी खरेंच पियेतल्यात, पूण म्हज्या उजव्याक व दाव्याक बसूंक म्हज्यान तुमकां दिवंक जायना. बोगोर म्हज्या बापान कोणाक तयार केला ताकाच. हें आयकून हेर दार जाण त्या दोगांक भावांचेर तिडले. पूण जेसून तांकां आपणाचो शापोयन हाडून सांगलें, ओन बाबार्थ्या मोदें तांचे अधिकारी तांचेर आपली पदवी जबरदस्तेन चलयतात आनी तांचे वडील आपले सत्तेचो भार तांचेर घालतात म्हूण तुमी जाणोत. तुमचे मोदें तशें जावचें न्हय. तुमचे मोदें कोण व्हडलो जावंक सोदीत तो तुमचो सेवक जावचो. तुमचे मोदें कोण पयलो जावंक सोदीत तो तुमचो चाकर जावचो. तेच परी मनशाचो पूत हेरांक आपले चाकरेक लावंक न्हय, बोगोर हेरांची चाकरी करूंक आनी सोमेस्तांचे सुरवणे पासत आपलो जीव दिवंक आयला. जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने. वखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाल स्टानो, आयच्या नोवेनाचो विशय म्हणल्यार मानेवंत आग्नेल खालतिकायेचो आनी बोगसण्यांचो मनीस. बागयोंत आगोस्तिनाक इगोज मातयेचो दोतोर ताचे लागीं कोणें विचारलें, खंयचो सेगूण एकदम म्हत्वाचो? Which is the most important virtue in our life? आनी ताणें म्हणलें, खालतिकाय. दुसरो खंयचो शेगूण गरजेचो वा म्हत्वाचो? ताणें म्हणलें, खालतिकाय. आनी तिसरो खंयचो? आनी भाग्यवंत आगोस्तिनान म्हणलें, खालतिकाय. कित्याक खालतिकाय जावन आसा आवय सगल्या शेगुणाची. ह्युमिलिटी इज द मदर ऑफ ऑल वर्च्यूज. आनी कित्याक तो म्हणटा? कित्याक एका मनशाक खालतिकाय आसता तेन्ना देव ताचे मागणें आयकता. ताचो मोग देवा सोबें दुसऱ्या सोबें वाडटा. ताचो बोरवांसो वाडटा आनी ताचो बावाट जिवाळ जाता. आनी देखून भाग्यवंत आगोस्तीन म्हणटालो, खालतिकाय जावन आसा एक शेगूण वो आवय सगल्या शेगुणाची. आनी जेन्ना मनीस खालती तो बोगसणें दुसऱ्यांक दिवपाक, बोगसणें घेवपाक ताचे लागीं जाता. आयचें पयलें वाचप भाग्यवंत पावलू जेजूच्या खालतिकायची खबर आमकां सांगता. ताचो जोल आनी ताचो खुर्सार मरो पर्यंत जेजू खालती रावलो. आनी भाग्यवंत पावलू आयज पयल्या वाचपान आमी आयकलां, जेजूची खालतिकाय स्पश्ट भाशेन सांगता. भाग्यवंत पावलू म्हणटा, जेजू क्रिस्त देवाचो सोयबाचो. तरी ताणें ही देवाची गोत
आशेन सांबाळूंक ना, आपूण देव म्हूण व्हडलो कसो रावूंक ना, पूण गुलामांचो आकार घेवन आनी मनशा सारको जावन ताणें आपणाकूच खाली केलो. मनशा भाशेन जिवन त्यावन ओदीक तो कालतो जालो. मोरो पर्यान आनी कुर्सार मोरो पर्यान कालतो. आनी देखूनच देवान ताका वयर उबारलो. काल्तिकाय म्हणजे हीच. काल्तिकाय म्हणजे देवाची खोशी करप, देवाक कितें जाय तें पयलें दिवप, हाका म्हणटात काल्तिकाय. काल्तिकाय न्हय म्हूण हांव धाकटो, म्हाका कितें उणें, असली ही काल्तिकाय न्हय. दीस इज फॉल्स ह्युमिलिटी. काल्तिकाय म्हणजे देवाक कितें जाय तें म्हज्या जिवितान पयलें करप, देवाची खुशी कितें म्हज्या जिवितान ती पयली करप. आनी देखून जेजूच्या जिवितांत, मोरयेच्या जिवितांत, भागवताचें जिवीत वाचल्यार हो एक शेगूण आमकां ताचें सगळें मेळटा. काल्तिकाय. आनी जशें सांगलां, जेन्ना मनीस खालती तो दुसऱ्यांक बोगसूंक, दुसऱ्यांचें बोगसणें घेवंक सोंपें जाता. आनी मागीर जेजू आयज शिव वर्तमानांत आमकां सांगता. जेजू म्हणटा, तुमचे अधिकारी वा तुमचे वडील आपली पदवी जबरदस्तीन चलयतात, सत्तेचो भार तांचेर घालतात हें तुमी जाणात. हें अनभवर्त्या मदें चलता. पूण तुमचें मोदें वो आमचें मोदें तशें जावचें न्हय. असलो स्वभाव जेजूच्या फाटलावदारां सोबें. अदी करून वडील आसात वा दुसरे अधिकारी आसात, जेजू म्हणटा तुमचें मोदें म्हजो पाटलाव करतात, तुमचें मोदें अशें जावंक फावना. आनी मुखार जेजू सांगता, जो कोण व्हडलो जावंक सोदीत तो तुमचो सेवक जावचो, आनी तुमचें मोदें पयलो जावंक सोदीत तो तुमचो चाकर जावचो. कित्याक मनशाचो पूत हेरांक आपले चाकरेक लावंक न्हय, बोगोर हेरांची चाकर करूंक ह्या संवसारांत आयलो. सो आमचो गुरू ताचें मिशन स्टेटमेंट दुसऱ्यांची सेवा करप, ल्हानविकायेन सेवा करप जाल्यार आमी सगल्यांनी फाटलावदारांनी जेजू म्हणटा दुसरी वाट आनी ना. आमचो स्वभाव जावपाक जाय तोच जेजूचे भाशेन, मोरयेचे भाशेन तोच स्वभाव. आनी तो स्वभाव म्हणजे काल्तिकायेन जिवप, जबरदस्तीन न्हय, व्हडलो कसो मनीस न्हय. कितलो हांव शिकलोलो जावं, कितलो म्हजो स्टेटस आसूं, कितली म्हजे लागीं ग्रेस्काय आसत, पूण जेन्ना एक मनीस खालती तो न्हयच हे संवसारांत व्हड, पूण देवाच्या मुखार व्हड. आनी हें सगळें आमच्या भाग्यवंताच्या जिवितांत पळयता हांव. पाद आग्नेलाच्या जिवितानूय हें आमी पळयता. हो स्वभाव, हो शिगूण काल्तिकायचो. आनी देखून पाद आग्नेल भुरगो आसलो तेन्ना पासून तो आवय बापायक खालती रावलो. आनी दुसरे आवय बापूय म्हणटाली, पळय आग्नेलाक, ह्या भुरग्याक पळय कशे भाशेन आपले आवय बापायक मान दिता, ताचें उतर आयकता. आनी तो कितें घरांत शिकलोलो तो मागीर पाद्री जावन पासून ताजो स्वभाव तोच उरलो. एक काल्तिकायचो. जंय जंय ताणें काम केलें, जावं वालपय, सांवड्डें वा कुमटा, कितले रागाबरीत मनीस आयले जाल्या पासून ताची ल्हानविकाय पळोवन ते पोत्तून शांत जावन वेताले. आनी पाद आग्नेलाचें जिवीत नियाळ केल्यार ही काल्तिकाय ताच्या जिवितांत कशी आयली हें म्हाका दिसता. 3 वस्तू आमकां गरज. पयलें म्हणल्यार मागणें.
आनी मागणें कित्याक जेन्ना एक मनीस मागणें करता तो मनीस सजमता सायबा ओ देवा तुजी म्हाका गरज हांव ग्रेस जावं हांव कितलो शिकलोलो जावं म्हजो स्टेटस कितलो आसूं पूण तरी पूण हांव मागणें करता तेन्ना एके भाशेन हांव देवाक सांगता सायबा तुजी म्हाका गरज आनी देखून जेन्ना मनीस म्हणटा हांव वचकोत तुजी म्हाका गरज काल्तिकायेचो शेगूण जिवितांत भितर सरता आनी म्हाका दिसता पाद आग्नेलाच्या जिवितांत जी काल्तिकाय भितर सरली तेच मागण्यांक लागून दुसरें आमकां दिश्टी पडटा पुटींग अदर्स फर्स्ट बिफोर युअर सेल्फ बायगून पावलू अशें म्हणटा कालतेपणान दुसरी तुमचे वन व्हरती म्हूण दवरात असलो स्वभाव आमच्या जिवितांत आसपाक आपल्या फायद्याचें कितें तें पळोवंक नाकात पूण दुसऱ्यांक कितें फायद्याक पडटलें तें पळयात सो असलो स्वभाव पाद आग्नेलाच्या जिवितांत आसलो पुटींग अदर पर्सन फर्स्ट बिफोर माय सेल्फ हो तो स्वभाव आसा जाल्यार काल्तिकाय मनशाक भितर सरता आनी तिसरें म्हणल्यार टू एक्सेप्ट आवर विकनेसीस आवर लिमिटेशन्स आमी मानून घेवपाक हांव वचकोत मनीस म्हाका जायते बरे पॉयंट्स आसात बरेपण आसा पूण हांव वचकोत हांव चुकतां म्हजे म्हाका लिमिटेशन्स आसा जेन्ना एक मनीस हें वळखून घेता तेन्ना काल्तिकाय जिवितांत भितर सरता आनी जेन्ना काल्तिकाय जिवितांत भितर सरली म्हणटकूच हो मनीस दुसऱ्यांक बोगसुणें घेवपाक सोंपें जाता बायगून आगोस्तीन अशें म्हणटालो एक मनीस तर गोरवान भरलेलो जाल्यार आंज डावचार जातात when you have pride within yourself an angel becomes devil पूण जेन्ना काल्तिकाय जिवितांत आसता एक मनीस आंज जाता if you have humility within yourself and human being turns into angel आयज आमी मिसान भाग घेता ती पादाक लालाक मुखार घालून देवा लागीं मागुया सायबा आमकांय काल्तिकायचे बोगसुण्याचे मनीस कर तुजे मुखार आमी व्हड जावपाक आमकां आदार आनी कृपा दी आनी असलो स्वभाव आमच्या जिवितांत भितर सरपाक तूंच आमकां आदार दी पवित्र आत्म्याची शक्ती आनी कृपा आमचेर मागुया सगळीं उबी रावया भावार्थान आमची मागणी आमचे काळजाचे आवंडे आतां बापा मुखार घालुया आमचो पाप साहेब बिस्म साहेब यादनीक आनी मोटवाशी मान्यावंत आग्नेला भाशेन खालतिकायेचें आनी बोगसोण्याचें मनीस जावन मुणयारपणाची सेवा करूंक आनी आमकां सदांच बागिवोन जिविताचे नमुने जावंक देवा लागीं मागुया दोयान पावता तुझ्या भुरग्याची माविया आमची कादूत आमच्या देशाच्या वडिलांनी आनी तशेंच दर एका नागरिकान मान्यावंत आग्नेलाची देख घेवन खालतिकायेची आनी बोगसोण्याची तत्वांक पयलो आनी वयलो जागो दिवंक बापा लागीं मागुया
दोयाल बाबा तुझ्या भुरग्याची नावियाय आमची काकूत कर. मान्यवंत आग्नेलाच्या जिविताचे देखींतल्यान आमी खालतिकायेची मनशां जावंक, आमकां वायट करतल्यांक बोगसणे दिवन इश्टागोतीन जियेवंक आनी देवाचें राज विस्तारूंक आमकां बापाची कृपा मागुया. दोयाल बाबा तुझ्या भुरग्याची नावियाय आमची काकूत कर. आमच्या गोरजेवंतांक ओनीत सोंसतल्यांक आनी निराशी जाल्ल्या भावा भयणींक बुजवण, नीत आनी गोटाय दिवंक आमकां उदार काळजा मोनाची कोर म्हूण बापा लागीं मागुया. दोयाल बाबा तुझ्या भुरग्याची नावियाय आमची काकूत कर. मान्यवंत आग्नेल खालतिकायेचो आनी बोगसण्याचो मनीस जावन जियेलो. आमी ताची देख घेवन तो जियेलो ती तत्वां आपणावन देवाचें बोगसणें जोडून घेवंक पावूं. आनी ह्या वरवीं मान्यवंत आग्नेलाच्या सांत कोरोनाचो प्रोसेस बेगीनच फुडें वचूंक बापा लागीं मागुया. दोयाल बाबा तुझ्या भुरग्याची नावियाय आमची काकूत कर. थोडोच वेळ लोगीच रावन आमची खासगी मागणी आ पर्सनल प्रेज करीत भाशेन आयज आमी पाद्रीपणाक पाद्रींक पासत मोठवाश्यां पासत ओगीपणीन आमी मागुया. या आमी मागता क्रिस्तांव आमच्या सुमया वरवीं. गांवाराचो यूर ओलोत बापा बेबीचे पोरो आतां जाता तुजो स्मोगार पूत तो भेटयता ताका एक वोटा इग्रोस माता मोगार बापा दोयाळ नोकरी म्हज्या भावां भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें सा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांत हे बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आपले खूब शुभेच्छा दाबाक सोडवेस पोळ मानून घेऊ. पवित्र बापा, आपल्या जिविताचें बलिदान करूंक वेचे वेळार तुजे पुतान शिसाचे पांय धुले. ताची देख घेवन पवित्र सभेच्या सोर मुणयारांक कालतीपणीन दुसऱ्या पासत मिनोतीन वावरूंक आनी हे भाशेन आपणाकूच एक आत्मीक बोली करून तुका भेटोवंक तांकां आदार दी म्हूण आमी विस्वासान मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन.
सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसून तुमचे सोबे आसूं आमची कालचां बारुया. आमी सर्वेस्पराक इबाता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. ओयोशे आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीदारा आनी सासनाच्या देवा, सोर काळ्या आनी सोर ताई आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या एकल्याच पुताक तुवें नव्या आनी सासनीक कोराराचो परम यादनीक कसो मागलोय. हें ताचें एकूच यादनीकपण पवित्र सोबेंत चालू आसचें म्हूण जाणवायेन आनी मोगान तुवें निर्मिलें. आपणायलोले पोरजेक जेजू राजकी यादनीकपणान नेडयता, पूण भावपणाच्या मोगान थोड्या जाणांक तो वेंचून काडटा. आनी अशें ते हात दवरणे वरवीं ताच्या पवित्र मुन्यारपणांत भागीदार जावंक पावतात. आमचे सोरवणेचें बलिदान आपल्या नांवान नवसरूंक आनी त्याच बरोबर आपलें पास्काचें जेवण तुज्या कुटुंबाक वाडूंक तो तांकां मुन्यारी नेमता. तुजे पवित्र पोरजेक मोगाचे देखीन चलूंक, तिका तुज्या उतरान पोसूंक, संस्कारांनी तिका गोट करूंक तो तांकां आपयता. बापा, तुजे सेवे चाकरेक आनी तुजे पोरजेचे सोरवणेक तांणी आपलें जिवीत भेटोवचें आनी तेच बरोबर जेजू सारकें वाडोवन तुका भावार्थाची आनी मोगाची सदांच तांणी गोवाय दिवची. देखून आतां सर्वेस्परा सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशयेन कोस्ट मरोन सोसूंक वेचे आदीं ताणें उणो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मोडलें. ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. तेच पोरीं जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी मोडलें. तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियात. ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट पोरगोटुया. तुझ्या कुसाली पुनर्जीवन बोडा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या.
बापा, जेजूच्या मोदनाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणीन उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सुरवणेची काल तुका समर्पिता. तुजी मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या मा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खी प्रितुमेचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भागिवंत बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोवळी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगान वाडोय. पुनर्जिवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावां भयणींची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकार मारये देवाचे माये सांगाती, तिच्या पुती भगवंत जुजे, भगवंत धर्मदुतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्पोद्वेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. जेजून शिकयलोले मागणे आतां आमी सगलीं दीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तायनेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत आमकां सबोसकाय दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरमाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजपुरकी पुर्वी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे खोशये प्रमाणे आमकां शांती दी आनी तूंच आमकां एकवटान सांबाळ, जो जियेता रासवट चलयता सासणाच्या सासनाक. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसून तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शिडी संसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुजे कुडान रगत आमी शेवंक वेता. ती आमचे जोडटी आनी कास साडिना जावंक, पूण तुजे काकलुतीन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडीक भलायकी आनी आकोत दिवंक.
ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती ताच्या जेवणाक पयल्यान ती सोगली आमी सुभागी जेका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली
acabou. इस्रायलाचे कोळपा उदो Corpa mudou, तुझे बोकोर मागना जीवी नामो जेसू आनी podri तुझे बोकोर मागना जीवी नामो जेसू आनी podri जेजू आमच्या काळजान आयिल्लो आसा. एक घडीभर आमचे दोळे बंद करुया, जेजू लागीं उलोवया. ताचे भाशेन आमकां ल्हानविकायेची मनशां, बोगसोणें दितली मनशां आमकांय कर म्हणून मागुया. सगळे उबी रावया, प्रार्थया. मोगाच्या बापा, सर्गींच्या काणान आनी पेवणान दादोशी जावन दिनवाशी कालसान तुका आमी हें प्रार्थन करता. तुजे पवित्र सभेचे सोर मुणयारी, तुज्या शुभ वर्तमानाचे आनी संस्काराचे विस्वासी सेवक आनी प्रिती मोगाचे देखीवन परगोटणार जावन तुका बापा महिमा दिवंक आनी समेस्त मनशांक तुजी सदवण पावंक हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. बसूया. आनीक एक पावट इश्टानो तुमकां सगल्यांक माई मोगाचो येवकार ह्या पिलारच्या दोंगरार. ह्या सकाळच्या वेळार इतलो कोस्ट करून तुमी आयिल्ली आसात. पाद्र अग्नेलाचे मुजतीन देवान तुमचेर, तुमच्या कुटुंबाचेर, तुमच्या वावर धंद्याचेर आशिर्वाद घालचो म्हणून आमची कालती मागणी. कांय कळोवण्यो किरीत इंतेसांव पासत मिसा तुमच्यान आमच्या ऑफिसांत दिवंक जाता. पिडीवंताचेर मागणी दोर मिसा उपरांत इगोर्जेंत आसतले. कुमसाराक आनी कावन्सिलिंगाक आमचे पाद्री तुमच्या सेवेक आसात. वावराड्यांचो इश्ट पोत्राचें सबस्क्रिप्शन तशेंच फादर आग्नेलो कॉलाचें सबस्क्रिप्शन आमच्या ऑफिसा भायर आसलेल्या माटवांक तुमी फारीक करूंक जाता. आमी मागता इश्टानो तुमचे थंय ह्या वावराड्याच्या इश्टाचेर न्यूज पेपराचेर कोंकणी भाशेन तशेंच फादर आग्नेलो स्कॉल ह्या मॅगझिनाचेर इंग्लीश भाशेन आमी पिलार संस्थेचो वावर पाद्र आग्नेलाचे मुजतीन मेवलेल्यो मिलाग्र्यो कॅथलीक खबरो संवसारांत घडटात त्यो आमी छापून हाडटात. आमी आशेवन रावतात तुमी हे न्यूज पेपर आनी मॅगझीन सबस्क्रायब करून ताचो फायदो तुमी काडटले म्हणून आमी आशेवन रावता. एक नवी सिडी पाद्र आग्नेल आमचे इश्टा उजवाडाक हाडलेली आसा. ती बँडस्टँडांत आनीक पुस्तक शाळांत तुमच्यान व्हरूंक येता. आमच्या पिलाचे संस्थेचे पाद्री जावंक कोणूय स्पॉन्सर करूंक सोदता जाल्यार बसीस डेस्क ह्या ऑफिसांत वचून मेवचे. 2024 वर्साचो इंग्लीश आनी कोंकणी बायबल डायरी आमच्या बँडस्टँडांत आसा. आमी मागता तुमचे थंय इश्टनो ही बायबल डायरी व्हरून ती वाचची. वाचून देवाचें उतर दर एक दिसाक ताचेर नियाळ दर एक दिसाचो छापून हाडलेलो आसा. तुमी ते वाचचे, नियाळ करचे आनी देवाच्या उतरान तुमी वाडचे म्हणून आमची कालती मागणी. नोव्हेंबराचे 17 तारखेर सकाळीं 10:30 वरांच्या मिसार किरीत पिडेवंतां पासत मीस, पवित्र संस्काराची बुजवण, पवित्र तेलाची माखणी, डेलिव्हरन्स आसतले. दनपारचे सुमार 12 हें सोंपतले.
मुखेल याज्ञीक पाद्री कायतान दोरादो पादविगार बिचोलींचो ही सगळी 1.5 वरांची सेवाधर्मीक कार्यावळ चलयतलो. आमी मागता तुमची थंय तुमची जाणटी आसात घरांत हाडात. जायते फावटी म्हणटात आमी फिरगोजेन गेल्यार बाबा तो पिलारचो न्हय, आमी पिलार येताली रे तोरणे पिरायेर, आतां भलायकेक लागून जाणटे पिरायेक लागून जायना. तुमी मागणे कोत्तात तेन्ना पाद्र आग्नेलाचे आमचेय पासत मागात. इश्टनू, ह्या तुमच्या आवयांक, ह्या तुमच्या जाणट्यांक, ह्या तुमच्या वडिलांक हाडात. आमी त्या दिसा किरीत भशेन ह्या आमच्या जाणट्या पासत मागतेल्या. मानेवंत आग्नेलाच्या सांत करोणा पासत मागूंक नोव्हेंबराचे 17 तारखेर हांगासर नायट विचील आसतलें. रातचे 9 वाजता ते सकाळीं 5 वाजता. हे विजील चलयतले ब्रदर एडमंड एसोसिएशन ऑफ क्रुजेड्स फॉर जीजस एंड मेरी हांचो पंगड. मोगाळ इश्टनू, ह्या पवित्र जाग्यार येवन जायत्या जाणांनी पाद्र आग्नेलाच्या मुजतीन देवाचो आशिर्वाद अणभवलेलो आसा, देवाची पेकवणी अणभवलेली आसा. आयज आमी आमच्योय गरजो, आमचीय इंदेसांवां, आमचीय दुयेंसां घेवन आयिल्लीं आसात. कित्याक जेन्ना आमी भावार्थान मागतलीं देव आमचे मागणे झिरूल आयकतलो. आयज बॅप्टिस्टा मार्टिन सांताक्रूजचो अशें सांगूंक सोदता. हांव पिलार 7वेंतान 10वी पुरयान सेमिनारींत आसलो तेन्ना मानेवंत आग्नेलाची भोक्ती हांवें पिलार अणभवलेली. 2007 वर्साक म्हाका मायस्टेन ग्रेव्स दुयेंस जालें. म्हजेर अशोकताय आयली आनी म्हजे मासस रोखडे अशोक्त जाताले आनी रोखड्या रोखडो हांव दुयेंत पडटालो. हुंकली जोर म्हाका येतालो. म्हजी परिस्थिती सामकी गंभीर आसली. हांव सारको अशोक जाल्लो. पोट आनी फाट एक जाल्ली. खाटीर एक मेलोली कूड कशी हांव आसलो. 1 वर्सा भितर ICUंत हांव 10 फावटी तरी एडमीट जाल्लो. वखदां घेवन हांव बेजार जाल्लो. निमाणो जेन्ना म्हाका हॉस्पिसियोचे ICUंत घातलो तेन्ना हांवें निर्णय घेतलो आनी घरकान्नींक सांगलें हांव आनीक वखदां घेवचो ना. 2017 पुरयान सोबार दुयेंसाक हांव सांपडलो. पूण पिलार येवन मानेवंत आग्नेलाच्या मुजतीन मागत रावलो म्हाका पेकोवणी फावो कर म्हूण. आनी केन्नाय सॅक्रिफिसाच्या मनांत पिलार लोकांचे टॉयलेट हांव गुप्ती धुयतालो. शेवटाक देवान म्हजी मागणी आयकली आनी 2017 वर्सांत हांव कुडीन मजबूत जायत गेलो. आनीक आयज 2023 कांयच वखदां घेनासतना म्हाका पूर्ण पेकोवणी मेवल्या. दोतोरांनी हेंच सांगलें की ताका पूर्ण पेकोवणी मेवल्या म्हणून. मानेवंत आग्नेलाक हांव दिनवाशी म्हजे पासत देवा मुखार मोजत करून शिकी म्हाका वखदां नासतना बरो केलो म्हणून. हो इश्टानो, भावार्थान केलेले मागणे देव झिरूल आयकता. ह्या आमच्या भावान बॅप्टिस्टान हीच पेकोवणी अणभवली कित्याक भावार्थान ताणें मागत रावलो, सोडूंक ना. आयज आमी आमची ते सावां घेवन आयिल्लीं आसतना इश्टनो आमचोय भावार्थ जागोवया. तुका पेकोवणी जाय, तुका बरेपण जाय, तुका आशिर्वाद जाय, तुका कृपा जाय, तुजो भावार्थ जागोय. कित्याक जेजून म्हणलेलें आसा तुज्या भावार्था पोरमोणे तुका तारण मेळटलें. आयज आमची ते सवां पाद्र आग्नेलाचे मुजतीन देवा बापाच्या हातान घालुया आनी सायबा आमची काकलूत कर म्हणून आमी सगळीं दिमीर पळोवन ह्या पाद्र आग्नेलाच्या नोवेनांत भाग घेवया. घोट्टा ताणें दिमीर पडची. आमी पाद्र आग्नेलाचे नोवेन आतां सुरू करता. उपकार मेळूंक मागणी. सर पदवेदार देवा, आमच्या सर्गेंच्या बापा, आमचे सोडवणे खातीर तुजी मांडावळ दिनवाशी मनान आमी ओळखता आनी तेच खातीर तुज्या विचून काडलोल्या सेवक अवदेशी ओरचोऱ्या लेगून तूं करून दाखयताय म्हूण मानता. तुज्या पुताच्या पावलार आमी कशी परी चलूंक जाय हें दाखोवंक तुजो विस्वासी सेवक मानियेवंत आग्नेल एक नामणो कसो आमकां दिलोय म्हूण
तुका दिन वाचतांव आनी तुज्या पवित्र आत्म्याचे उजवाडान मानिवंत आग्नेलाच्या भागिवंत जिविताची देख आमी घेवंक पावल्यार पुरो म्हूण काळजांतान मागतांव. तशें जाता मानिवंत आग्नेल तुज्या पुताच्या जेजूच्या अनोदपरी जिवितांत भागीदार जाला म्हूण दाखोवंक हो उपकार तुजी गरज बावार्थान उबार. एक कुणाकोशी फावो कर म्हूण विनयता. मानिवंत आग्नेलाक भागिवंताचो मान मेळोवंक मागणी आमी सगळीं बराबर म्हणुया. अगणीत काकतीच्या देवा सोडपोट पडून तुज्या पांयां सोशी आमी मागतांव व्हडा विस्वासान तुजी खुशी आनी आमच्या बरेपणाक उपकारता जाल्यार मानिवंत आग्नेलाक सांताचो मान फावो कर. आमचे पवित्र सभेचे इगोर्जेचे उगोड पोरगोटणे उदेशी मागता आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताचे नावी आमेन. उबी रावया. आमी मागतांव आठांच्या मिसाक जी आयिल्ली आसा मातशे भायल्यानूच रावची. ह्या मिसाचो लोक भायल्यान वचून दी उपरांत आठांचो मिसाक आयिल्ल्या लोकांक भितर येवचें. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसून तुमचे सोबे आसूं. सोर पोरबेदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर जणेकल्याचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. पिढीवंतांचेर मागणे इगोजेन आसतले. आठांच्या मिसाक आयिल्ल्या लोकां लागीं मागता मातशे